Sogli एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सहरया, दुनियात देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका जाऊया, तारणांतून खडप दुनिया जीवितातून सोडून दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखोव तुज्या राज्यांत व्हरून पावो तारणातून खडप दुनिया जीवितातून सोडून आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखोव तुज्या राज्यांत व्हरून पावो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आमी केलीत भाशेन दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. सुजान आनी फिलीप कॉस्टा आपल्या लग्नीक वार्षिकाचो उगडास करून आपल्या लग्नीक वर्साचो दीस उगडास करून देवाक दिनवासता. तांचेर आनी तांच्या भुरग्यां बाळांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ह्या जोड्याक राख आनी सांबाळ म्हूण देवाचो खुतखुतीत दिनवासनी आठयतना आज आपल्या खातीर आनी आपल्या भुरग्यां बाळां खातीर मागूंक लायता. तशेंच मागुया जायतीं आमचीं भावां भयणां आपूण पिळेंत आसात, आपल्या खातीर मागूंक लायतात. तांकां देवान आपलो इलाज दिवंक आनी किरीत भाशेन देवाचे मजतीन ती बरी जावं म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. मागुया आमच्या गोंय राज्या खातीर अदीक आनी अदीक जे आमी वावुरता, जे आमचे ह्या गोंयांत वायट वचता तें पयस करूंक आनी जे आमचे आमदार आसात तांणी बरे तरेन देवाचो वावर आमकां पोरजेक दिवंक आनी नीत आनी शांती आमचे मदें वचूंक आमचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयण आज पवित्र सभा बागयोन च्यास लोंगा आनी सांगाती ह्या रोख साक्षांचो उगडास करता. हे रोख साक्षी किरीत भाशेन जेसू खातीर ताका गवाय दिवंक आपूण मेले. दोर दिसाक आमच्या जिवितांत जेसू पासत आमी वावर करूं आनी ताच्या कामां आनी वावरांत आमी मिसोड जाताना जायते फावटी आमचेर वायट ओद्रूस येता तेन्ना आमचेर घराण येता तेन्ना अदीक आनी अदीक नेटान आनी बोडान आमी ताचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा रोख साक्षांचें रोगोत क्रिस्ती बावार्थ्यांचें बी जावंक तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. बागयोन चार्ल्साच्या आनी ताच्या संगात्याच्या रोगतान बिसलोल्या आफ्रिकेंतले तुजे पवित्र सोबेचें शेत व्हडा बरी जावं आनी उदोंद पीक दिवं. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सगल्या वायटांतलो तुवें म्हाका निवारलोय सर्वेस्परा. विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटायलोय. देखून तुका हांव दिनवासतलों आनी वाकाणटलों आनी सर्वेस्पराचें नांव पोरकोणटलों. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चोलचे आदीं म्हाका जाणवाय दी म्हूण सगले काळजान हांवें मागलें. देव मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळो पर्यान हांव तिका सोदतालों. तिचें फूल दाखे वरी म्हजे भितर फॉल जाय पर्यान तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो. नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिचे पावलांनी हांव भोंवलों. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकवण मेवली. तिका लागून हांवें जायते उदरगत केल्या. म्हाका जाणवाय दिल्या ताकाच सगळी महिमा. तिचे प्रमाणें जिवंक हांवें येवजिलां. बरें तें करूंक हांव उर्बेन वावुरलां आनी हांव कदींच लजेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणेन हांवें चुमूट सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गाक उबारून म्हाका तीच ओलोक ना म्हूण हांव रोटलों. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितोर निर्मळ रावून ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश. सर्वेस्पराची सुमूट सोर बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्यायेची जाणवाय. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचे हुकूम स्पश्ट उजोल दोल्यांचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती बो पवित्र सदांच तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगारा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक तांची आस. मोवा परस पोलेंतल्या मोवावून उदीक ते गोडवे. जबाब. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस जावन सुम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी शीस परतून जेजू जाल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल यादनीक 2 शास्त्री आनी जाणटे ताचे सोशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका स्वत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलां तें तुमकां सांगीन. जुआंवाचें स्नान स्वर्गांतान की मनशांतान आयलां सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतान अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सोत मानलें ना?
पूण मनशांतान अशें म्हणूंक आमकां ताकोत ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुआंव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नोकरो. आनी जेसून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकाऱ्यान हांवें अशें केलां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, धर्मशास्त्री आनी फारिसियो जेसू लागीं कसल्या अधिकाऱ्यान तो सोत उलयता आनी कसल्या अधिकाऱ्यान तो सगल्यो आपल्या विशीं सांगता ह्यो घडण्यो, जावं तो मोन्यांक खाऱ्यांक बेरे सगल्यांक तो बरें करता हे विशीं ते घुसपागोंदळाक सांपडलेले. आनी ते कसल्या अधिकाऱ्यान जेसू हें सगलें करता काय म्हूण ताका विचार करतालो. आनी ताका ते विचार करता आसतना जेसू तांकां एक विचार करता. असलो अधिकार तुका कसो आसा? जेन्ना ते विचार करतात तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, हांवूय तुमचे कडेन विचार करता. मुगे विचाराक जेसू विचार करता आनी म्हणटा, म्हाका जबाब दियात, कसल्या अधिकाऱ्यान हांवें अशें केलां तुमकां दिसता? जुआंवाचें स्नान स्वर्गांतान की मनशांतान आयलां तें तुमी सांगात. कित्याक बाबा भयणीनो, जुआंवान जेसूक परगटलेलो हो आसा स्वर्गांतान देंवलेलो जिवो मेंढरो, तो संवसाराचें पाप काडटा तो. हो आसा देवाचो पूत, ताचे वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. हे जुआंवान बाबा भयणीनो जेसू विशीं साक्षी दिल्ली आनी गवाय दिली. आनी जरी तर ते जुआंव खरेंच मनशांतान दिता की स्वर्गांतान दिता हाचे विशीं ते जबाब दी जाल्यार ते आपल्याच घुसपागोंदळाक सांपडटले. आनी जुआंव खरेंच सांगता तें सोत म्हूण तांकां मानून घेवंक पडटलें म्हूण फारिसियो आनी धर्मशास्त्री जबाब दिवंक हांकडेतात आनी फाटीं सरतात. पूण जेसू बेस बरें जाणा आसलो तांच्या काळजाचे आनी तांच्या मनाचे हे विचार, कित्याक ते सगल्या घुसपागोंदळाक सांपडून आपल्याक फारावंक सोदताले आनी आपूण खरें देवाचो पूत हें ते जाणा आसुनूय ते मानून घेवंक सोदिनासले. हाका लागून जेसू तांकां विचार करता आनी बाबा धर्मशास्त्री आनी फारिसियो आपणा भितर ते गुणगुणूंक लागता. स्वर्गांतान आमी मनीस जाल्यार तो म्हणटलो, तो तुमी कित्याक जुआंवाचे विशीं ताणें गवाय दिल्ली ती तुमी सोत मारले ना? आनी मनशान अशें आमी म्हणतूय जाल्यार ते लोकांक भियेताले, कित्याक जुआंव खरो प्रवादी आसलो, लोक ताचो पाटलाव करतालो. जुआंव आपूण स्नान दितालो. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, ह्या प्रवाद्याक कुशीन धरूंक, ह्या प्रवाद्याक तांचे मदलो पयसावंक, ह्या प्रवाद्याक तांणी आपल्यांतलो भायरावंक ते भियेताले. लोकांक भिवन जायते फावटी बऱ्यो वस्तू आसात त्यो सोत मानूंक, बऱ्यो वस्तू देव आमकां दाखोड करता त्यो जायते फावटी दुसऱ्यांक सांगूंक आमी आमच्या जिवितान हांकडेता आनी भियेता. प्रवाद्यांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जायते फावटी जेसूक नाकारलो. जायते फावटी बरें आसलें तें जेसू करूंक तांचे मोदें वावुरतालो, पूण तांच्या अनुपकारपणाक लागून, तांच्या कुड्डेपणाक लागून, तांच्या बाबा भयणीनो आडसायेक लागून, बेसारमायेक लागून, शेडेमोळ्याक लागून जेसून बऱ्यो वस्तू आसात त्यो जायते फावटी करूंक ना. पूण देवाचें राज परगटपाचो भाव ताणें आपल्या जिवितान केलो. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो आमकां असले आडखळी येतात. आमच्या जिवितान घडीक देव आमकां जायते फावटी असले मनीस धाडटा. त्या वेळार आमचो बाबा अदीक ओकोण करुया. बागेवन चार्ल्स लवंगा आफ्रिकेच्या देशांत बाबा भयणीनो जेसूक परगटूंक ते वावुरले. ताचे सांगाती जेसू खातीर आपूण आपले रगत वारूंक भियेले नात. आमच्या जिवितान देवाचें राज परगटूंक आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी दर दिसाक वावरुया. तेन्नाच की हेंच देवाचें राज आमकां अदीक फोडादीक जातलें. आमी देवाच्या राज्यान अदीक भागीदारां जावन दुसऱ्यांक ह्या देवाच्या राज्यान वांटेली करूंक पावतले. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. एक गीत घेऊया.
Page number 39, C26. Petunia soriaci somia Cesunti golleoli tace Ut aple masrogos tahane posunam cha otmya मोशा बाबीने मोशान तुमचे बलिदान सुर पदवीदा देवपाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या तंत्र्या बलिदान आपल्या मनात आणि महिने आमच्या नाफेत पवित्रच्या दवा सर्वेस्वर मान घेऊ. मोगाळ बाप्पा पातोक करचे परोस मोरूंक तुजे बागयोंत रोख साक्षांक तुवें कृपा दिली. हे देण्या पासत तुका दिन वासून हो वाखाणेचो योद आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परोस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर कार्यान सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चास लवंगा आनी ताच्या सांगात्या तुज्या रोख साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवें येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया तुज्या कुसा आनी पुनोशिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा
आमची सोडवून बापाजीच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत दिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणे बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगतीत चोपू ती बागेवन सुसे बागेवन दवरून तांन सोर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आण्या आमी भरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवे. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोहतें खरें सांगता तुय हांव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या
Ore Santa Tui Hau Asa Tuche Nau Getau Tuka Ambitau Kal Santang Sogli Tuka Bonditau Amche Moden Rau Jesu Mocha Nava Ektai Zahalia Doka Dega Sana Mohote Ore Santa Tui Hau Asa Mocha Nava Ektai Zahalia Doka Dega Sana Mohote Ore Santa Tui Hau Asa प्रार्थुया. बापा, तुझ्या बागेंत रोग साक्षांचे जैत संभ्रमून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दोगदवांनी आनी दोडवण्यांनी आनी मरण सुसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोडींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थान आनी तुज्या मोगान ती रावंक आमकां गोठाय मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक करूया F6 पेज नंबर 88 F6. देवाक दिवस देवाक अर्घ जेजू सोंगी आमकां विचूर. देवाक दिवस देवाक अर्घ जेजू सोंगी आमकां विचूर. जेजूचो परमोड आमी सगळे कोडे शिंपडोन वेता. जेजूचो तूं आमी नवे जिवीत दिवंक नासता. देवाक दिवस देवाक अर्घ जेजू सोंगी आमकां विचूर. देवाक दिवस देवाक अर्घ जेजू सोंगी